कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। कोकण रेल्वे पोलिसांनी केल्ल्या एका मोठ्या कारवाये भितर 8 किल 184 ग्राम गांजा म्हणजे अंमली पदार्थ वो जप्त केलो आसा। ही सगळी जी कारवाय आसा ही काल प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर जाली। पुलीस सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाणे एक अल्पवयीन भुरगो वो गांजा घेवन तांकां संशयास्पदरित्या फिरतना थंयच्या गस्तीर आशिल्ल्या पुलिसांक दिसलो। ताजे नंतर तांणी आपल्या वरिश्ठाक ह्या बद्दलची माहिती दिली। ही माहिती मेळटकीच रोखडोच कोकण रेल्वेचो निरीक्षक सुनील गुडलर आणि उपनिरीक्षक विप्लव वस्त आपल्या सांगात्या सयत प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर पावन ह्या भुरग्याक जो आसा तो ताब्यात घेतलो आणि ताची झडती घेतली। झडती घेतकीर तांकां तो अंमली पदार्थ मोठ्या प्रमाणात सापडलो। ताजे नंतर ते ताका घेवन कोकण रेल्वेच्या पुलीस स्टेशनार आयले आनी थंय ताची चौकशी करपाक लागले। चौकशी दरम्यान तांकां कळून आयलें की हो भुरगो आसा वो अल्पवयीन आसा आनी हो एक परप्रांतीय आसा। त्या नंतर ताजी रितसर सगळी फॉर्मेलिटी पूर्ण करून ताका अपना घराक ताजी रवानगी केल्ली आसा। पुलिसांनी वेगवेगळ्यो टिमी फॉर्म केल्ल्यो आसात आनी ह्यो टिमी म्हणजे हो अंमली पदार्थ इतले मोठ्या प्रमाणात ह्या भुरग्या कडेन कसो आयलो, वो खंयच्या राज्यांतल्यान हांगा आयिल्लो, खंयच्या ट्रेनींतल्यान आयिल्लो आनी हाजे फाटल्यान कोण मोरगे आसात, मेन मोरगे कोण आसात तांचो तपास घेवपाक लागून पुलिसाच्यो वेगवेगळ्यो टिमी वेगवेगळ्या दिशेन हाजो तपास करतात। अशें पुलीस सांगतात की ह्या भुरग्याचो ह्या डिलरांनी वापर केलो काय कितें हाजी आमी चौकशी करतात। कारण हाका कितें कांयच हो अल्पवयीन आशिल्ल्यान ताका खबर ना कितें आसा ताचे कडेन आनी ताका मुद्दम सिलेक्ट करून ताका धाडला काय कितें हाचोय वापर करतात आनी हे सगळे रॅकेटाचो पर्दाफाश करपाचे पुलिसांची प्रयत्न चालू आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार।